फटवणूक आणि बेकायदेशीर धर्मांतर प्रकरणात पास्टर डॉमिनिक डिसोजाक म्हापशेच्या जिल्हो आणि सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केल्या। डॉमिनिकाच्या जामीन अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जाल्ली, पूण न्यायालयान निवाडो राखून दवरिल्लो। सडये शिवोले 5 पिलर्स हांगासरले पास्टर डॉमिनिक डिसोजा हांकां धर्मांतर तशेंच ब्लॅक मॅजिक ह्या संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी आयतारा अटक केली। त्यानंतर तांच्या खंय तरी काळजान दुखपाक लागले, ताका लागून नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजेच आजिलो हॉस्पिटलांत तांकां एडमीट केल्लें। दुसऱ्या दिसा खंय तरी तेंची कंडिशन स्टेबल जाली आनी तांकां डिस्चार्ज मेळ्ळें। त्यात नंतर JMFC कोर्टान तांकां एका दिसाची पुलीस कस्टडी दिली आनी आयज अखेर JMFC कोर्टान तांकां कंडिशनल बेल ग्रांट केल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोपुते।